व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा बुधवार, वेनसडे आयज आणि दनपार जावन गेली. टायम जो आसा पळय तो कितलो जालो 12:30 जाली. आणि आयचो दिसाचो व्हिडिओ हांव आतां इतले लेट सुस्सेगाद असो स्टार्ट करता. तर सकाळच्या व्हिडिओ बी कांय स्टार्ट करूं ना. आनीक बाय बीन आयज सकाळ फुडें बेगीन उठलेलें. हांव आयज लेट सुस्सेगाद उठलो. हो उठलेलो बेगीन, म्हळ्यार हो उठलो ताका लागून बाय बी उठले 7 पयलीं उठलेलें 6:30 सुमार. मागीर न्हिदले ते, मागीर 7:15 सुमार परत उठले हो उठलो तेन्ना. मागीर हो घेवन ताका मातसो भायर येवन बसलो आनी मागीर तेणी बेगीन उठलेले न्ही म्हणून मातशें बेगीन न्हिदले. सो आमी बी सुस्सेगाद ब्रेकफास्ट बी केलो, तेजे बी ब्रेकफास्टाची तयारी केली. अशें करून सगळें सुस्सेगाद जालें. आनी मागीर ते उठले पळय न्हू, म्हणल्यार आमचे अशें ब्रेकफास्ट करून बाकीचे ते सकाळचे मॉर्निंग रुटिनाचे कामां आसता पळय ती करून जाता म्हटल्यार हे उठले. मागीर म्हाका रांदपाकूय बी मातसो डिले जालो. नुस्त्याची वाट पळोवपाक पडटा. एक दिसांनी आमच्या हांगासर नुस्तें जें आसा पळय तें बेगीन येता, नाजाल्यार एक दिसांनी लेट जाता. आयज बी तो कितल्या 12 सुमार येयला नुस्तें, 12 सुमार आतां जस्ट. सो मागीर लेट जाता. 12 सुमार येयला. मागीर नुस्तें घेवन दवरलें. मागीर न्हाणयलें बायेक अशें करून सगळें केलें. आनी बायेन हाडून बिडून आतां आमी रांदपाची हें करता, गडबड जी आसा पळय ती करता. आनी आयज आमगे स्पेशल नुस्तें आसा, सो ताका लागून पात्रांव बीन आयज किचनाकूच आसा. सो मेळटलें तुमकां तेजें फेवरेट आसा, तेणें नुस्तें घेतलां आयज. फेवरेट इन सेन्स तेजें सगळेंच नुस्तें फेवरेट, बट अशें खूब तेंपान कितें अशें एक इंट्रस्टींग तेज्या मायंडान येयलें न्ही, हां हें खावपाक जाय आशिल्लें अशें म्हणून. मागीर तें मेळ्ळें की ना, मागीर ताका आनी सारकी एक उमेदूच वेगळी आसता. सो आसा किचनान, दाखयता तुमकां नुस्तें कितें घेतलां तेंवूय बीन दाखयता. आनी भायलो वेदर बी आयज मातसो ओके लायक आसा, म्हणल्यार वत आसा. फाटल्या दिसांनी कशी दमटी आसताली पळय तशें ना, वत अशें आसा. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार हें आसा, वारो आसा. झाडां बिडां मातशें हालतात धलतात, वारो मारता. ह्या दिसांनी मातशी गरमी जी आसा पळय कमी आसा. आनी तितलें अशें करून किचनान बी इरिटेट जायना, नाल्यार स्वेटींग बी भरपूर जाता, सकाळ फुडेंच बेजार येवपा लागतलो. सो चलात तर या पयलीं दाखयता तुमकां कितें घेतलां तें नुस्तें बीन. आनी मागीर तेज्या नंतर रांदून बिनून घेवया. ओके, सो चलो बाय न्हिदला आसतना सगळें पटपटीत करून घेवपाचें. मागीर बाय उठले जाल्यार मागीर कितें जाता, अशें ना की तें किरकीर करता, धरच म्हणटा सकयल रांद, तशें ना. बट कितें लक्ष बी तेजेर उरता न्ही, मागीर अर्दें लक्ष किचनान अर्दें लक्ष भायर तेजेर उरता. सो ताका लागून तें न्हिदले कडेन आसतनाच मातशें कितें करून घेतलें ना बऱ्याक पडटा. सो चलो भितर दाखयता तुमकां. सो लेट जालो आयज, लायट गेली परत. दाखयता तुमकां आमगेर सगळें मॅस जावन पडला किचनान. पळयात आमगेर येयला नुस्तेकार येयला नुस्तेकार. आनी हें कितें रे? शिणाणे आमगेले. तुमगे कितें तर म्हणटात, म्हाका याद ना बरें. जोपां तरी कितें म्हणा पटापट. असं करून तूं एकदां स्लो उलयत म्हण हांवें म्हणलेलें, मातशें मोट्यान उलय म्हणून. कित्याक लागून की आयकुपा येना म्हणून. कोण तरी म्हाका सांगता तो बावडो खंय जाम जाता. केन्ना तरी ट्रॅवलिंगाकूच अशें तरी ब्रेकफास्टा टायमार कितें तरी तो जाम जायना. तेगे उलोवपा टोनूच तेजो. म्हाजे कडेन बी तेदोच तितले, म्हळ्यार तितलेच आवाजार उलयता, तितलेच मोट्यान. म्हाका बी एकदां आयको येना. आनी हांव मागीर कितें म्हण 4दां विचारता. मागीर हांवें म्हणटा कानां बरें आयकना म्हणटा. हय, उलयता पूण स्लो म्हणना. आतां पसून तुमकां अर्देशें आयको येयलेंच आसपाना ताणें कितें म्हणलें तें. परत बॅक चलात, परत फोन कानार लाया आनी आयकया. हांव सद्दां हें करता. आतां तुमी बीन एक दीस उठाव कशें काडा. शिणाणे आयज आमगेर शिणाणे. सो म्हाका कळना हें करपाक. हांवें ट्राय केल्लें जायना जालें, मागीर ताणेंच हें केलें. बरें पळया मोट्टे आसा सारके हे शिणाणे. हांगासर आसा वेल्ल्यो, त्यो डबो न्ही वांकडो जालो आनी सगळें एक सायडीच्यान वचून घट जाल्या. आनी हे हांगासर पळय ते सुंगटां पळयात. आयज आमगेर ऑप्शन्स भरपूर आसा. आनी किचनान न्ही सगळो मॅस जाला. तो पळयनाकात, मॅस जालो तो पळयनाका. तो क्लीन करतलें हांव सगळें एक वांगडाच रांदून जालें की. मिक्सराक हें आसा मिरसांग. लायट गेली, इंडक्शन बंद पडलें. शीत अर्द्यार उरलें, गॅसार काडून दवरिता. शीत जें आसा पळय म्हणजे जावपाक येलें, ऑलमोस्ट जालें, मातशें उरलेलें. आनी कितें करपाचें आतां?
काय किती फ्राय शिणाणे बरे मोठे असा रवो बिलान बरे मॅरिनेट करून फ्राय करता ग्रीन हेचे बरे जाता आहे ग्रीन मसाल्याचे नॉर्मलच बरं जातं. हळदी पिठा मिरसांगे पीठ लावून बरे मोठे आसा न्ही. काल एका एक फ्रेंडान कॉल केल्लो हेच्या काणकोणच्यान तेंगेली बोट आसा न्ही रे हें आसा म्हणून कितें शिणाणे आसा म्हणून 250 रुपये. 250 रुपयान किलो हांवें म्हणलें हाड म्हणून बट ते 1 किलो जावं एक हें हाडपाक थंय वचपाक पडटा म्हणून हांव ओगी रावलो पळय जाल्यार आमच्या हांगासर आयज नुस्तेकारान बी हाडले बरें जालें. सो आतां हें शिणाणे फ्राय वेल्ल्याचें हुमण आनी सुंगटां इल्लीशीं सुंगटां घालतले सर इल्लीशीं सुंगटां घालता आनी थोडेशें हें घालता थोड्यो न्ही आसा तितल्यो वेल्ल्यो घालता आनी हुमण करता आनी बाकीच्या सुंगटाच्या पोया काडून दवरिता नाजाल्यार कितें करपाचें जाल्यार थोडीशीं उरतली. सो शीत जालें म्हाजें तुजें जालें रे शीत वाळपाक जाय म्हाका चड उरलां टायम लागतलो. चड उरल्या कितले उरल्या करू का तुझं? ओके हांव शीत वाळून बी घेता आनी मेळटा तुमकां मागीर. कितें करता? अर्दान अशें जेवण जास्त पळय न्हू म्हाजें जालें अर्दान म्हणल्यार जालें शीत जालें हुमण जालें आनीक फ्रेश ऑन कर न्ही बिमटा काळूच येयना लायट बी पावयल्या गरमी जाता म्हणून आमी लायट बी जे आसा पण हांव मोस्टली किचनाची बंदच करता उजवाड पडटा न्ही सगळे विंडो डोर ओपन केलो की आनीक हुमण जें आसा पळय ह्या पळयात शिजता म्हाजें सुंगटां घातल्या हुमण शिजता हांगासर वेल्ल्यो ह्या पळयात हांगासर वेल्ल्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो मीठ लावन दवरला आनीक हे हांगासर कितें रे शिणाणे मॅरिनेट करून दवरला सो तो फ्राय करतलो आनी हे हांगासर हितून इल्लें मीठ घाल हे बिमला जस्ट आत्तां काडून हाडल्या झाडाची बरी फ्रेश अशी आनी सुंगटाच्या हेच्या हुमणाक हें जें आसा पळय बिमला घालता अशी म्हाका दिसली आत्तां विंडोंतल्यान तर आनी इल्लें घाल हेका म्हटलें हाड म्हणून खबरूच नाशिल्ली जाल्या ती पुरो 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 सो बिमला घालता जाली आसतली सुंगटां शिजली आतां हितून हें घालुया वेल्ल्यो बाय न्हिदला आतां ताका लागून काम जें आसा पळय न्हू तें सांबाळून करपाक पडटा आनी एक मिनीट धर रे कासो धर पोना धर सायडली बिमला घालून मस्त अशें हुमण चड खायनाका वेल्ल्यो घातल्या नुस्तें वेल्ल्यो आसा पळय त्यो घालून चाळू जायना मस्त अशें आयज आमगेर हुमण आनी हें आयज हेचो मेनू जो आसा पळय न्हू तो सामको त्या भशेन आतां ताका लागून तो इतलो वेळ जालो किचनानूच भोंवयटा आनी म्हाका शावर घेवपाक वचपा जाय तो तव्यार घालता खंय आपूण भाजता खंय रवो बी लावन काडून दिता ताका रवो बी सगळो मॅरिनेट करून दवरता आनी मागीर तूं घाल तेजो मान हांवून येता तांकां न्ही मातशें शिजपाक टायम लागता शिणाण्याक हितून त्या तव्यार घालना हेच्या भिडाच्या नॉन स्टिकर करता ओके कर आनी गरमीन जी आसा पळय हालत काळीशी अशी जाता सामकें नाका जाता किचनान आनी बट जाली जाल्यार ना फाटल्या दिसान भरपूर गरमी जाताली आतां हे थोडे दीस जाले म्हटल्यार एक जाले आसा 2-4 दीस मातशी गरमी कमी आहा न्ही रे इतलें स्वेटींग बी जें आसा पळय तें इतलें जायना मातशें कमी आसा 2-4 दीस जाले फाटल्या दिसांनी रावपाचें नासलेलें 4-5 दीस जाले मातशें कमी आसा गरमी जी आसा पळय ती फाटल्या दिसान भरपूर गरमी जाताली सो बाय न्हिदला ते मेरेन हांव आतां पयलीं शावर घेवन येता आनीक मागीर जेवता बिवता आनी मेळटा तुमकां ओके सो चलो मेळया मागीर आनी थोडे वेळान आयज हो किचनान आसा न्ही म्हाका सुसेगाद वचपाक मेळटा आनी करता तो हांव न्हांवपा बी वता तेन्ना नुस्तें बी तव्यार घातलां मातशें परती या म्हटल्यार परतिता बीन तो फकत इतलेंच की बाय न्ही मातशें न्हिदलेलें आसपाक जाय जाल्यार कामां जी आसा ती बरी जाता स्लो करपा पडटा सुसेगाद असो आवाज बिवाज करनासतना बट एटलिस्ट जाता तरी ना तें आसलें न्ही तो दिसलो तेका धर हांव दिसलें म्हाका धर अशें करता सो एकामेकाचेर आमचेर उडी मारीत रावता सो चलो तर हांव वता न्हाता बिता आनी येता मागीर मेळटा तुमकां
सो हे पळयात हांगासर आमचे मस्त अशे शिणाने भाजून रेडी जाल्या बरे मोठे मोठे आसा सारके. आनी हॉटेलान जर गेली न्ही मेन रेस्टॉरंटान जाल्यार एक प्लेटीन इतले दिना दिसता न्ही कमी दिता न्ही 400-500 रुपया आसची ना बरें ना म्हण आयज आतां किचनांत घुसपतालो मूस आसा गू 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 करून. सो आनी हुमण केला बिमला घालून. हे हांगासर जेवतना आमचें मॅन्डेटरी तारक मेळटा. खंयचो एपिसोड असो कितलोय ओल्ड आसा आमी पळयताच. आनी टायम पळयात 2 मिस जाली हांव जेवना अजून. जस्ट शावर बी घेवन येयलां. आनी हांगासर भायचे कपडे आयज सुको घालूंक नाशिल्ले धुवन दवरले ते सुकपाक घालपा येयला. जेवण बी जे आसा पळय न्हू ते कपडे सुकपाक घालतले म्हळ्यार मागीर लेट जाता न्ही ऑलरेडी अडेच जावपाक येता मागीर वत गेले की कपडे सुकना. आनी मेन म्हळ्यार कितें भायचे कपडे आमी हातीन धुता सो ते ड्रायरा लायना आमी मशिनान डायरेक्ट तशेंच घालता एप्रिल सुकपाक. सो ताका लागून म्हटलें हांव पयलीं सुको घालुया आनी अशें न्हांवून शावर घेवन न्ही डायरेक्ट बाथरुमांतल्यान येवन म्हाज्यान तर कशेंच जायना जेवपाक गरमेक आतां. सो मातशें बसता 5 मिनटां कपडे घालता पयलीं मातशें 5 मिनटां बसता ते तुमी हेज्या बी जेवन जातलें. मागीर बाय उठलेलें सुद्दां टेंशन ना न्ही. बाय आजून जेयलें ना उठत ना न्हिदलेलें तें. सो तेजें सगळें जेवण रेडी करून दवरलां मागीर ताका लावपाचें. ओके सो चलो हें सगळें करता जेवता बिवता आनी मेळटा तुमकां मागीर. पळय पेटला तकली वयर काडना सकलच घालून जेयता. तोर दिवं रे दिता मरे हां ओके सो चलो बाय. सो इवनींग न्ही 5:45 जाली 5:30 म्हणपा वयतालें हांव 5:45 जाली आनी आमी वयता वी आर गोईंग आनी वी आर गोईंग. आयज आमी एक शेंडू घातला मोस्टली 2च घालताली आयज फर्स्ट टायम एक शेंडू घातला. सो आमी आतां वता पासयेक. हां रे डॅडा आमकां पासयेक घेवन वता खंय तर 5:45 जाले आनी भायलो वेदर बरो आसा सारको. गरमी बीन तितली ना मातशें थंड अशें आसा. आनी म्हटलें एक रावंडा या अशें म्हणून. रावंडाक म्हटल्यार एक्चुली शाळेचो टायम जालो न्ही दूद ना हाका म्हटलें दूद हाड म्हण देवर मला लायट पेटूना दूद हाड अशें म्हणून. सो दूद हाडपा हांगासर वतालें आमच्या हांगासर शॉप आसा न्ही थंय. सो हांवें हाका म्हटलें मागीर माजाळींकच. सो हांवें म्हटलें मागीर हाका माजाळींकच या अशें म्हणून. सो आमी बी येता बायक बी फर्स्ट टायम आमी आयज बायक हेजेर व्हरता बायकार रायड करपा बायक रायड न्ही रे फर्स्ट बायेची बायक रायड. सो आमी वता घुमी 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 वता नाल्यार. सो बायेचो एक्सपिरियन्स पळया फर्स्ट एक्सपिरियन्स कसो तो बायकाचेर. ओके हें सगळ्याकच गळो मारता बॅगान बसला आनी बाय सामकें बरें भशेन एन्जॉय करता. गाडयो खूब वयता मुखारल्यान सगळें पळयता आनी गाडी थांबली की न्ही हांसता हें करता करता अरे बाबा हें बरें येयलें कोणा लागता आमगे डॅडा धोव जालो सगळो डॅडा जाता की डॅडा धोव जालो. बरें भशेन एन्जॉय करता रडोवं दाखयता तुमकां कितलो आवाज येता खबर ना. बाय हॉर्न माझं आंग काडटा अरे बाबा. तर आतां न्ही रातची 9:30 जाली आनी व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो हांवें मागीर न्ही येवन असो कांय कंटिन्यू केलोच ना. तर आतां 9:30 जाली आनी जेवपाचें जें आसा पळय न्हू तें चालू आसा हांगासर. हाय पळय तुमकां फाटल्यान दिसता आसतलेंच. सो
ते जेवपाचें सगळें प्रिपरेशन जें आसा पळय तें करता ते. एक्चुली जालें कितें येयली आमकां येता म्हळ्यार मातसो असो झिळमीळ अशें जालें न्ही, मागीर येवन देवाक वात लाय हें कर तें कर अशें म्हणटा म्हणल्यार टायम जालो. हेणें देवाक वात लायली, बाईक लायले बिले अशें म्हणून टायम जालो. आनी जे पयर तुमकां हांवें पयर डबे हाडलेले म्हणजे दाखयल्ले पळय एअरटायट कंटेनर ते व्हडले, सो ते न्ही हांवें धुवन बिवन दवरले. हाडलेले पळय ते तशेंच हांवें हें करून दवरलेले, म्हळ्यार पॅक तशेंच दवरलेले. कांय घालपाचें बी नाशिल्लें न्हू तितून अशें म्हणून. सद्दां अशें चिंत्तालें सांज जातकीर फाल्यां सकाळीं धुयतलें, वताक बरें सुकयतलें आनी मागीर तितून स्टोर करून दवरतलें अशें म्हणून. बट सकाळ फुडें कामाच्या गडबडीन बी यादूच नाशिल्ली आनी सद्दां सांज जातकीरच याद उरतलें. आयज म्हणल्यार धुवन दवरया, फाल्यां म्हणल्यार मागीर परत वताक दवरया. एकदां जेन्ना पळय तें काडना पळय तूं भायर तेन्ना म्हणल्यार तें धुवन काय पडचें ना अशें म्हणल्यार तें सगळें धुवन बिवन दवरलें, सगळें घासून बिसून बरें हें केलें. आतां न्हिस्तोवपाक दवरल्या, फाल्यां सकाळीं वताक घालतलें मागीर तूं कितें स्टोर करपाक मेळटा न्ही अशें म्हणून. सो तें सगळें करता म्हणल्यार टायम जालो. मातसो भयणीन फोन केलो, तेजे कडेन उलयलो, सगळें आटोपन घेता म्हणल्यार टायम जालो. तर आतां जेवपाचें जें आसा पळय तें करता. 9:30 जालीं, बायक न्हिदोवपाक जाय, मागीर तें एकदां लेट जालो न्हू मागीर न्हिदपाक पळयना बेगीन, खेळत रावता अशें म्हणून. हेका वाडटा आनी तेका न्हिदोवपाक वता. सो तेच्या पयलीं आयचो व्हिडियो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडियो घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियो अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळ्या तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.